प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विस्पोर, बोड 1 ते 9 पर्यंत. Luke chapter 13 verses 1 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोड्यांक गलिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचे रोगोत एक केले. त्या विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी प्रतिपाल दिवन ताणें म्हणलें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या येरा गलिल्या परस हे गलिलियेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत मोन बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतले. सिलोमाचो गपूर पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेली, ती जेरुजालेम रावतल्या हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत मोन बदलिना जायशात जाल्यार तुमी तशींच मरतलेत. निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोपार. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळान एक अंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळूंक ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनीक 1 वरस तें आसूं दी. ताच्या मुंडाक आडें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत, नातूर मागीर खातूर. पोंगी जाल्ले बायलेक जे प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आमकां आमचें मन बदलपाक, आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक हें आमकां शिकयता. आनी मन बदलना जाल्यार तो म्हणटा आमी पातकान उरतल्यांव आनी सैतान येतलो आनी आमचें निसंडण करतलो. तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा, आमकां आतां कशे भाशेन आमच्यान आमचें मन बदलूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान जें जेजून शिकयलां ते वरवीं आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं म्हणून आतां आमच्यान जेजू आपलो सोमी देव मानून आमकां आमच्यान पवित्र आत्मो आपणाक जाता. म्हणजे देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाला तेन्ना कितें घडटा? आतां सगळें देवाचें, सगळें जें जेजू कडेन आहा तें आमचे भितर आसता. आनी आतां पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक, म्हणजे आमचें मन बदलपाक. ना तर भाव भयणीनो, कितें घडटलें? जेजू आमचो सोमी देव ना जाल्यार आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येना जाल्यार आमच्यान आमच्या मनाची नडसुणी करूंक जावची ना. कित्याक? आमी फकत धर्म करतले, आमी फकत जें आमी मिसाक वेता, इगोर्जेर वेता, कितें आमचें देवस्पण करता तितलोच वेळ करतले. आमी जेन्ना आमी मागणें करता वा कितें देवस्पण करता तितलोच वेळ आमी देवा कडेन आसतले. पूण ताच्या उपरांत पवित्र आत्मो ना म्हणून आमी आमच्या मनाची नडसुणी करपाक आमी पावची ना. म्हणटच भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत फकत धर्म न्हय. क्रिस्ती जिवीत फकत न्हय आमी इगोर्जेक आनी आमी देवस्पण आनी मागणें करता तेन्ना देव आमचो न्हय. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्यार, आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार क्रिस्ती जिवीत जावन आसा 24 वरां, आख्खें वरस, एक तोडी. कित्याक क्रिस्ताचो आत्मो आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मो आमच्या भितर आहा आनी तो आमकां आमचें मन बदलपाक तो आदार करता, तो आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक आदार करता. तर आयज भाव भयणीनो, जें घडलें गालिल्या कोणें
जे लोक घडले त्या दुसऱ्या लोकां कडेन सिलामाच्या लोकां कडेन जे तांचो जीव गेलो तेच भाशेन जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा हांव खरेंच तुमकां सांगता तुमी जिवीत मन बदलिनात जाशात तुमी तशेंच मरतलेत. आनी तेजे फुडान तो एक निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोफार घालता. तो म्हणटा कितें एकल्या मनशान आपल्या दाक्या बोड्यान एक अंजिराचें झाड लायलेलें आनी तो 3 वर्सां येतालो थंयसर फळां खावपाक आनी थंयसर ताका फळां मेळोंक ना म्हणून तो आतां तें झाड कातरूंक सोदतालो. पूण भाव भयणीनो जो मनीस ताजे बरोबर काम करतालो तो म्हणटा सायबा कातोवन नाका हांव त्या झाडाक सारें घालतां तें खणटां ताका तें शिंपतां आनी एक वर्स दवरुया आनी पळोवया की एका वर्सान जाता जाल्यार ना तो आमी कातरून उडोवया. म्हणजे 3 वर्सां कसलीच फळां दिवंक ना. आनी हो जो भावराडी आसलो तो आपल्या सायबाक म्हणटा आनी एक वर्स दी म्हणजे 4 वर्सां दी म्हणटा. आनी 4 वर्सांनी हे झाड फळ दिना जाल्यार तें कातरून उडोवपाचें. आयज भाव भयणीनो आमी कितलीं वर्सां ह्या संवसारान आसा कितलीं वर्सां आमी जियेता ह्या संवसारान खरेपणी आमी फळां दिता काय? फळां दिता म्हणजे कितें आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिता काय? आमी खरें हे क्रिस्ती जिवीत जियेता काय? आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवन ही बरी खबर आमच्या गोवायकी वरवीं आमच्या जिवितान कितें घडलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक पावता काय? वो आमी फकत धर्म करता उठ्ठा थोडे मागणे केले आयतारा दीस केले थोडे मीस केले थोडे देवस्पण केले थोडे नोवेना केली थोडो तेर्स केलो आनी आमी सगळ्यांना आमी क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो एक जेजूचो पाटलावदार फळां दिता. आनी आयज जेन्ना ही वोपार आमी आयकता 4 वर्स समजा 3 वर्सां त्या अंजिराच्या झाडान फळां दिवंक ना ताका आनी एक वर्स दिलें आनी 4 वर्सांनी फळ दिवंक ना जाल्यार तो सायब आनी तो जो काम करतालो तें कातरून उडोवपाचें थारायल्लें. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा देवान आमकां ही बरी फळां दिवपाक आमकां रोचल्यान. वय आमचो संबंद ताजे बरोबर घट आसूंक जाय ताका जाय आमचो संबंद ताजे बरोबर घट जावपाक. पूण त्या संबंद घट जाल्या उपरांत तेन्नाच की आमच्यान फळां दिवंक जाता आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. आनी भाव भयणीनो आमी दुसऱ्यांक आमंत्रण दिवंक जाय जाल्यार आमीच पाटलावदार जावंक जाय. जेजू आमच्या भितर आसूंक जाय पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसूंक जाय. ना तर जाल्यार आमी कितें दितले दुसऱ्यांक जे आमचे कडेन हाच ते आमच्यान दिवंक जाता ना तर आमच्यान दिवंक जायना. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जेजूचे पाटलावदार जावंक आमी आमच्या मनाची नोंदणी करपाक जेजूचे भावात धरून पवित्र आत्मा आपणावपाक आनी आमी क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक आमचो संबंद जेजूशी घट करून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक हे आयज करपाक आमी आयज सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया. ना तर भाव भयणीनो दीस येयलो दीस गेलो सुमान येयलो सुमान गेले म्हयने आयलो म्हयनो गेलो वर्सां गेलीं आनी आजून पासून आमी फळां दिनात. आनी भाव भयणीनो फळां दिना जाल्यार आमी केन्ना जेजूच्या राज्यान भितर सरचेना मरच्या उपरांत. कित्याक एक दीस आमी ताचे फुडें आसतल्यान आमी तो सांगतलो कसलीं फळां दिल्यात तुमी. ना सायबा आमी कसलींच दिवंक ना आमी फकत गेलीं तिजो संवसारान आनी आमी जियेलीं जेवण केलें भाकऱ्यो केल्यो सगळें केलें आनी कांयच करूंक ना. आनी तेन्ना तो म्हणटलो कोडसोडात म्हजे सोडसी तुमी म्हजे कडचे केन्नाच रावची नात. पूण भाव भयणीनो खरेपणी आमी हे उतरान रिगून रावत जाल्यार आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आमी फळां दिवंक जाय जाल्यार एक दीस तो म्हणटलो यात म्हज्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक यात. आनी तें आमी आयकोपाक आयज आतां आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.